अरे एक भायल्या मनशाच्या नागरिक त्या दिसा एक्झॅक्टली किती जालें तुवें सगळे दोळ्यांनी पळयलें मायकला त्या दिसा म्हाका भाडें आशिल्लें भाडें घेवन हांव गेलो थंय हांव कितल्याक 7 सुमार आशिल्ले गेले 7:30 एक 15 मिनटां लागता थंय सकाळी जाता हय सकाळी जाता थंय आमी पावलो मागीर तो भितर गेलो तो सेम तो पुनम भांडी तो आनी तो पुलीस मागीर येयलो आनी तेंगे कितें उलोवप जालें आनी आमी रिक्षा कडेन बसलो तूं रिक्षा घेवन गेलो रिक्षान गेलो हांव रिक्षा कडेन बसलो आनी ते मागीर कितें उलोवपा लागलो आनी ते तो भितर गेलो ते मागीर कितें ते व्हिडिओ ते आमकां खबर ना तूं भाडी घेवन गेल्लो पळय तूं भाडी घेवन गेल्लो पळय ते कोणाक घेवन गेल्लो ते तेंच्या टिमींतल्या मेंबरांक ते दोग जाण ते बायल पुनम भांड्यान ते गोवा तेंका तूं घेवन गेल्लो रिक्षेन आनी थंय पुलीस बीन आयिल्ले ना पयलीं हांव गेलो तेन्ना मागीर तो येयलो पुलीस आयिल्ले हय तो येयलो पुलीस सिवील ड्रेसार जेपी सिवील ड्रेसा पुलीस आयिल्ले आनी कोणा पळयले तुवें आनी कोणा पुलीस आयिल्ले पूण थंयच्या हय तो आयिल्लो ओके ते दोगांय उलयताले हांव फाटल्यान हांव गेलो तेंगे कितें आयलो हांव फाटल्यान गेलो मागीर ते उलयन मागीर ते मागीर गेले मागीर एक अर्दवरान तो येयलो हांव ते परत पावयलो हॉटेलान मागीर हांव घरा कडेन तूं त्या म्हणल्यार खंय रावलो सकयल रावलो ते गेट ते भितर तो मेळना वयर आनी ते भितर वचपा एलाव करून ना ना एलाव आतां हांव वचूच ना कित्याक हांव भाडीन गेला हांव कसो वयतलो भितर ते गेटी कडेन हांव भायरूच रावलो पण पुन्हा पांडे घेवन तू गेलो हय तू भाडी घेवन गेलो कितें भाडें केन्ना घेवन गेले तुमी 30 तारखेन 31 तारखेर ते केन्ना ते सकाळी 7 सकाळी सेम टायम दोन मातशें 5 मिनटां फ्रायडे सॅटर्डे फ्रायडे सॅटर्डे ओके लास्ट इंडिसंट लोकांचेच आसा न्ही की एलिगेशन आसा पुलीस प्रोटेक्शनाक ही गजाल घडलेली आसा पुलिसान कांयच प्रोटेक्शन तांकां दिवना तुम्ही आता एफआयआर केला तो कोणा विरुद्ध केला सध्या आमी अननोन म्हण केला जागृत काणकोणकाराचो जो व्हॉट्सअप ग्रुप आसा ताचा हांव एडमीन आसा तुम्ही इनडायरेक्ट मनशाक सांगून तुमचो आपल्या एड करपा लागलो ती एक्टिव्हिटी कितें चलता त्यो एक्टिव्हिटी तुका कळटा आनी एक नागरीक हेचे तुका समजना तुका जागृत काणकोणकाराचे ते कितें चलता ते तुका पळोवपा लागून तूं एड करपा लायता आपणाक मॉनिटर करपा लायता कोणा तिसऱ्या मनशाक सांगून आनी एक नागडो तुगे फोटो तुगे व्हायरल जाता तुगेलो ते तुका समजना इन्क्वायरी जावपा जाय तेका लागून सकाळी ना कशें थोडे कांड घडटा म्हळ्यार काणकोणाक तूं लायव्ह घे ना आमी रस्त्यार बसता कार्यक्षम हेच्यान काम करपा जायना तरी पीआयचे आणि जे कोण 2 पोलीस ऑफिसर तागे आसले तेंगेली कॉल डिटेल्स ही सगळी मागून तेजी चौकशी करपाची म्हाका दिसता चड गरज आसा आनी समज तो तेगे संपर्क आसलो त्या टायमार भितर आफ्टर एफआयआर इज रेजिस्टर आफ्टर द कंप्लेन जालें जाल्यार म्हाका दिसता की एक क्लीन एंड आणि म्हाका एकच सांग 3 लोकां आसतना देखून तांकां कशी काडपाक दिले तुमी अशा तरेच्यो ज्यो गोष्टी आसा न्ही त्यो घडले ना ती गोष्ट घडल्या आणि तो एक वल्गर व्हिडिओ जो आसा न्ही तो व्हायरल जाला आसा म्हणजे तो व्हिडिओ व्हायरल जाता आसतना म्हणजे डॅम जो आसा न्ही तो इरिगेशनाचो म्हणजे जे थंयचे जे आशिल्ले आमचे गार्ड आनी बाकी सगळे ताका थंयच्यान कोणी हाडले लोकांचें एलिगेशन आसा काल पयलीं साकून की पुलीस प्रोटेक्शनाकच तो व्हिडिओ काडलो गेला म्हणजे प्रश्न येता तो पहिले सगळे पुलिसेचेरच प्रश्न येता सेकंडली म्हजो प्रश्न आसा दॅट इट इज स्पॉइल्ड द इमेज ऑफ अ वुमन अँड स्पेशली काणकोणकारांचे बायलांचे टुचीत वॉट इज द इमेज लेफ्ट टुडे गोवा इज नोन फॉर इट सिनिक ब्युटी आमचे नाव गोवा गोवन जाल्ले आज जातले आमकां आनी उरले कित्याक बायल मर्यादा ना अँड टुडे चिल्ड्रन हॅव वॉच्ड इट ही हिमसेल्फ सेड दॅट ही 13-year-old गर्ल सॉ इट I got a daughter, his daughter saw it. So कितें जाता हें आयज भुरग्यांचें मायंड पोल्यूट करपाक लागला बिकॉज म्हाजी एक विनंती आसा जस्ट कायंडली गो थ्रू द व्हिडिओ नागडो उगडो व्हिडिओ घातला बायलेक आनी मर्यादा कितें उरली हांव अनाउन्स करता हांव अपील करता समज हांचे कडेन समज जर आमकां जस्टीस मेळना जाल्यार हो सम्राट भगत हांगा पेट्रोल घालून आत्मदहन करतलो काणकोणकाराच्या अस्मिते खातीर इतलेच तुका स्टेप घेतले हे आमच्या बायल भुरग्यांची प्रश्न आसा नागड्या उगडे बाबा
जावपासारखी आमची अस्मिती काणकोणकाराची ही कलाकाराची खाण आसा ही शिक्षणाची खाण आसा गाडी उगडी बाबा सारखी खाण न्ही आणि आम्ही लढ केला तेंगेले हांव सांगता हे पीआय लढ केला या पीआय तेंका करपा दिला सकाळच्यान जी गोष्टी घडणं घडल्यो आमकां राजकारण करपा नाका आमकां पब्लिशींग नाका आमकां कॅमेराचेर करपा नाका पूण काणकोणकाराच्या अस्मितेखातीर झगडटले That is a legal issue. Whether she is a victim or she is a conspirator, that will only come out after investigation. That cannot happen. If the police when the police are guarding the city, then how can जब ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ बाय दैट टाइम 3 कंप्लेंट्स वर गिवन, वन वाज बाय WRD, द अदर 2 वर गिवन बाय लोकल पीपल, जिसमें उसका नाम क्लियरली मेंशन था. Can be registered one offense on multiple complaints? नो, Only one complaint. And who has the main cause for action? Who owns that premises? His complaint was the first in time. Yes. Well, we registered it on him. Yeah, but then there were additional complaints. You could have taken That is matter of investigation. So investigation कैसा, जब कंप्लेन आपके हाथ में, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है? सर वीडियो होता है, वीडियो आपने क्लियरली देखा है. सर वीडियो We will transfer the case if you don't. The decision. We'll conduct an inquiry. फाल्यां आमगेले काणकोण बंद म्हणटे सगळ्या मेसेजीस वचपा जाय. एक म्हळ्यार ऑल शॉप्स अँड ऑल इस्टॅब्लिशमेंट्स इन एंटायर काणकोणा बंद दवरपाची आनी त्याच बरोबर फाल्यां नॅशनल हायवेचेर ट्रान्सपोर्ट जावपाचो ना हें आमी पळोवपाचें. ताजे खातीर फुल्ल टीम जाय. एकादेक ते पुलीस कोणा भितर उडोवपाक सोदतले एकादेक, पूण ताजो रिप्लिका दुसरे कडेन जावपा जाय. म्हळ्यार काणकोण पुरते ना, काणकोण जर केलें जाल्यार केप्यां करपाचें, केप्यां केल्यार दुसरे कडेन करपाचें. वी मेक टीम्स अँड वी मेक लायफ मिजरेबल. जर आमकां जस्टीस जर मेळना जर जायत जाल्यार वील टेक जस्टीस. आमकां जाय तशें आमी जस्टीस घेतले. हे जर व्हिडिओ जर पळयत बायलांनी बी पळोवपा सारको व्हिडिओ न्ही तो, बायलांनी पळोवपा सारको न्ही. आनी तो व्हिडिओ व्हायरल जातकीर आमी जेन्ना ताजी ज्या पुलीस ऑफिसरान ताका हेल्प केलो किंवा WRD ऑफिसान तांकां कोणाक हेल्प केलो त्यांचेर एक्शन घेवची म्हणून आमी सकाळच्यान हांगा बसल्यात. सकाळच्यान 10 ते आमी आतां 2 म्हळ्यार हांगा रावल्यात. पयलीं DYSP आयलो, DYSPन सांगलें आमकां एश्युरन्स दिलें की एक्शन बी जातली. आतां SP येवन सांगता आमी इन्क्वायरी कंडक्ट करता म्हणून. म्हणजे इन्क्वायरी कंडक्ट करपाक 3-4 दीस वतले आनी आमचो सरळ आरोप आसा की ती पूनम पांडे जी रावताली ह्या सरोवराक तिका सुद्दां तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केलो ना. ती अननोन पर्सनाचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला. जेन्ना ती बायल मनीस वळखोवपाक मेळटा कोण ती, PI खबर आसा ती कोण ती, इतली खबर आसून सुद्दां एक अननोन ऑफेन्स रजिस्टर जावप म्हळ्यार खंय तरी उदक हें जाता. कितें तरी ताका तितलें कितें तरी हेल्प जाता म्हणून हांव सगळें आमच्या काणकोणच्या बायलांक, चलयांक, दादल्यांक सगळ्यांक अपील करता की आमी अशें ठरयलां सगळ्यांनी की फाल्यां ह्या गोश्टीचो निशेध करपा खातीर काणकोण बंद दवरपाचें आनी इमिजिएट आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो मागण्यो सरकारान पूर्ण करच्यो. तरी पयलीं आमी आंदोलन मागीर फाटीं घेवचें ना. आनी म्हणून काणकोणच्या सगळ्या शॉपकिपराक, बिझनेसमॅनाक सगळ्यांक अपील करतात की ताणें आपली दुकानां बंद दवरचीं. म्हाजें आंदोलन न्ही, आंदोलन सगळें काणकोणकारांचें की काणकोणकारांच्या प्रतिश्ठेचो, काणकोणच्या बायलांच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा. आनी म्हणून बायलांनी सुद्दां ह्या आंदोलनाक सहभागी जावचें आनी काणकोण बंद करपाचो आमी निर्णय घेतला तो यशस्वी करतो. पुलीस इन्स्पेक्टर जो आसा तो टोटली इन्वॉल्व आसा. खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलीस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन टोटली एका रिस्पॉन्सिबल आसतना जेन्ना एंटायर काणकोणचे लोक त्या पुलिसाचेर एक्शन मागतात आनी एक्शन कशी कित्या खातीर मागता की ताका जर ह्या पुलीस डिपार्टमेंटान आसतना जर ही इन्क्वायरी जाली जाल्यार तो ताजेर इन्फ्लुयन्स करपाक शकता. म्हणून ताका सायडीन दवरून ताका सस्पेन्शन करून ही इन्क्वायरी जावची अशें जेन्ना मागताले तेन्ना आमचे SP जांच्या खातीर आमी सकाळच्यान रावले ते येवन एरोगंटली काणकोणकारांक डिसरिस्पेक्ट दाखोवन सांगतात की तुमकां जाय तें करात. काणकोणकार समर्थ आसात. काणकोणकारांनी हाज्या पयलीं दाखोवन दिला. काणकोणकाराच्या आयडेंटिटीचेर जेन्ना हो प्रश्न येता तेन्ना काणकोणकार कितें करपाक शकता हें संपूर्ण गोंयाक खबर आसा आनी परत तेजो प्रत्यय फाल्यां गोंयकारांक येतलो.